कार्तिक महामहोत्सव की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गौड़ प्रेमानंद। हरे कृष्ण। बहुलाष्टमी महामहोत्सव की जय। हरी 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 भारी भारी अति सुंदर भारी लायक जल्लल दामोदर अष्टकम फुल फ्यामिली बयसोनु हनुमंत मम्माले राधा मायेलगी पूरा अनुग्रह मागून घेत आम्ही पुरा बांधवातनी की मस्त अशी आमकां कवसर मेळ्ळो कार्तिक म्हयन्यांतू की केन्नाय असल आशीर्वाद मागीर आमकां कृष्णा बघेल ऐकूचे का दामोदराल बघे ऐकूचे का अवसर मेळ्ळो म्हणून कृष्ण भावनामृतांतू चकोरा पक्षीवरी पुरा भक्ता त्यांनी अत्त पावस पडतो मोड खई अस म्हणून वैर पळयता आसताचके भक्तान सांगू अस भक्ता त्यांनी कसं सांगू अस म्हळ्यारी केदन बा कार्तिक म्हयन्यात्ता केदन कार्तिक म्हयन्यात्ता म्हण कार्तिक म्हयन्यांतू कृष्ण भावनामृतांतू केदनाय लॉटरी मेळल वरी खंडित लॉटरी उडता म्हणून गॅरंटी असा कसं आपल्यारी लॉटरी उडता परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजांनी सांगितलंस की हे महिन्यांतू हायेस्ट सेल असते भक्ती विषय त्यांची पुरा भक्ता तांकां भारी बिसी असता त्यांनी कसं लेका काय ना काय पुणी फंक्शन डेली असता काय ना म्हण जावो तेजो फंक्शन ना म्हण जाल्यार दामोदर आरती आसची ते टायमार रेस्ट्रिक्शन ना सकाळी सुरू केले राती ताई केदनाय करूं येता आमी येवन थोडे उद्दा पिता पळय आतां तांज जाता आसा उद्दा पिता म्हणून तशीच दामोदर आरती केद नेल्यार येवन करूं येता की आमकां तसल रेस्ट्रिक्शन सकाळी 10 घंटे कोरका 12 घंटे कोरका म्हणाल काय ना राती जेवकाल राती उठयले आरती केले तितले स्वातंत्र्य कृष्ण भावनामृतांतू श्रीला प्रभुवाताला अनुग्रहाना पुरा भक्तजना मेळ्ळल आसा आनी तांणी ताजे फायदा समा उठोवन घेता आसाची तेच म्हळ्यार घर ओटू बैसून कृष्णाला बघेंतू जप करचे कृष्णा बघेंतू आराधन करचे कृष्णालांतू गुणगान सांगचे तांगेले रूप मना करून घेवचे तांगेले लीले मना करून घेवचे तशी मस्त नमुने
फायदा हे कार्तिक म्हयन्यांत आसा. आमी आता कार्तिक महात्म्यातून सत्यभामाल विषय तिगेल सौभाग्य कशी जल्लले कृष्णा बगेंतू तांकां बर्डिकोन घेवचें का म्हणाल ऐकूया. त्यावेळी कार्तिक महात्म्या सांगील आसा. सत्ययुग अखेर एक ब्राह्मण आशिल्ले काय हरिद्वारांतू. तांगेल नांव देव शर्मा. तांणी अत्री म्हणाल्या कुलांतू जन्म जाल्ला आनी पुरा वेदाचे अग्रगण्य आशिल्ले तांणी. तांकां मात्र चल्ले चरडू कोणीय नाशिल्लेची. एकली धुव तिगेल नांव गुणवती म्हूण. कसले गुणवती म्हूण. कोणाल धुव देव शर्मा म्हणलेले अत्री कुलांत जन्म जाल्ले ब्राह्मणाले धुव गुणवती. देव शर्माना तगेल ते एकली धुवेक तगेले शिष्य जावन आशिल्ले भारी बुदोवंत एकलो आशिल्लो आनी सांगील पुरा आयकता करता सेव करता आनी तगेले इंद्रिया वयरी कंट्रोल आशिल्लो एक शिष्य आशिल्लो. त्या मातमी ताका देवशर्मा वयरी लायक मोगूय आशिल्ले. तशें देवशर्मा मनाक हें करता की मिगेल हे धुवेक हांव वार्डिकोन दिता म्हूण. तशी चंद्र म्हणाल ताका गुणवतीक वार्डिकोन दिता. एक दिसू देवशर्मानी चंद्र कोर्ण वनांत वता. तांगेले वेद कार्या खातीर कुशा तण आसा पळय घेवचेक हाडूक. ते वनांत वतना अशी जाता की थंय एक असुर येवन तांकां दोगांकय जीव मारता. ते जीव मारतना तांणी दोग्गा देवशर्मानी चंद्र म्हणल्यार बरी पुण्य कार्य करून तांगेले जीवन चलयलेलें आशिल्लें. ताजी मितीन तांणी सीदा वैकुंठ वताची. गुणवतीक हे आयकतना मस्त बेजार जाता आनी ती रोड सूर करता. विप्रलंब भावारी आनुय भमोणुय नामू देवशर्माल आनी चंद्राल मरणाक दुःख पावन मस्त रोणू कोर्ण आसता. आनी गरकड आशिल्ले पुरा सामान एक नंतर एक विकू सूर करता. आनी कशी पुणी कोर्ण तिगेले अन्नाले शारदाचे व्यवस्था करता. तिगेल कितली जगता तितली बगेन शारदाचे व्यवस्था करता. शारदा आमकां ती पळयतना दिसू पुरो ती जीवस म्हणून जाल्यारी पुरा नमुनेरी तिगेले आत्माचे मरण जाल्लेलें आसा. जाल्यारी ती तशी पूण तिगेले जीवन तांडून घेता. तांतू एक मुख्य पाठ तीन कसो शिकिल म्हणल्यार तिगेले आनू आनी बामणाले तुकून की केन्नाय दोन नमुने व्रत ती पालन करता. तिगेले फुल्ल जन्मांतू एक एकादशी व्रत दोन्हीचे कार्तिक व्रत. तशी तिगेले कितली काळ ती वंत की तितली काळ ती कार्तिक व्रत आनी एकादशी करता आसा. एक वर्स मस्त
कष्टार आशिल वळारी तिका ताप येता आणि सगळो अंग दुखी पुरा असता आणि कांय कुडवना ती पाप जाल्यारी ती कसं करता म्हणल्यारी गंगा तटा वचून हांव चेवता तितली कांय कुडवना तिलवळारी गंगा तटा वचून नत्ताना तिका उदका अप्पळलेची कडकड येता कडकड येवन थंयची बोचुकून पळोवन ती जीव सोडता तेन्ना वैकुंठातून एक रथ येवन तिका घेवन वता इट्टी लायक मरण तिक मेळूक कार्य इतकी म्हणल्यारी कार्तिक व्रत ताजे पालन केलेलं न्ही तिनं तदनंतर पुरा ब्रह्मो आणि पुरा देवता त्यांनी प्रार्थना करून कृष्ण या प्रपंचांतू जन्म घेता त्या वेळारी गुणवती सत्यभामा जावन कृष्णाल बगेंतू कृष्णाक वाडी करून घेता तिगेल भाम म्हणू चंद्र म्हणले अक्रूर जावन ते लिहिलेंत आस आणि देवशर्मा सत्रजित जावन या कृष्णाले लिहिलेंतू पालन करता तशी सत्यभामा निमगोचे असके ओ कृष्णा म्हाका असल एक जीवन कशी मेळ्ळे तुगेले बायल जावन म्हाका कसले पुण्य केला हांव म्हणून म्हाका सांग कृष्णा म्हणटके तेन्ना कृष्ण सांगके तुवा फुडल्या जल्मान तूं कार्तिक व्रत केल्लेलें आसा ताजे मतीन मात्र म्हाका स्वीकार करूंक जाल्लेलें म्हणून आजी या कार्तिक महात्म्यातून आशिल्ले लिहिले ऐकून आमकां दोनीचे वर्स हर ग्रेस अमला सीता माताजी तांणी गुजरातातून जॉइन जाल्लो आसा तांणी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजाले शिष्य तांगेले मेन जावन इतली सुंदर जावन तांणी मस्त लिहिले आणि कथा सांगताच की आम्ही तांतू मग्न जावन आसता तुम्ही भागवत पुराणांतू मस्त तांगेले सेशन्स ऐकून आसका त्यानंतर अर्धा फुडली वार 2 वार फुडें भजन संध्या तुम्ही ऐकून आसुका कितली लायक जावन तांणी नरोत्तम दास ठाकुराल विशय आमकां सांगून दिल्लेलो आसा एकादशी सेशन्स काडलेलो आसा कथामृत काडलेलो आसा जपा टॉक दिल्लेलो आसा तशी मस्त नमुने इंग्लिशांतू लॉरल्स म्हणटाची त्या लॉरल्स कृष्ण भावनामृतांतू भक्तींतू ताची लॉरल्साक ताजी रुची भारी विंगडाची बाकीची लॉरल्स तुमकां शोकेसान दिसू पुरो नाजाल्यार प्राउडनेसा भायर दिसू पुरो जाल्यार भक्ती म्हणटा आसतना कसो जाता म्हळ्यार कितली तांगेले प्रचार जाता की तांगेले गुरू तांकां तितले आशिर्वाद दिता आनी तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना कशी तृण आसा की तशी आमकां हंबल करूंक लायताची विनम्र भाव आमगेलो आसूं काय म्हणाले शिकोवन दिताची तसले एक उदाहरण आमकां भक्तांतू पळोवं येता आतां हांव 2 वर्सां सांगचे खातीर तांकां रिक्वेस्ट करता आसा ओवर टू यू हर ग्रेस अमला सीता माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुरलीधर चरण प्रभू ऑडिबल असवे आता क्लियर आसा थोडे क्लियर आसा माताजी आता क्लियर आसा ओके आणि होडान म्हणचे नाक नवे आय थिंक तू समज नवे वय माताजी क्लियर आसा
थँक्यू सो मच मुरलीधर चरण प्रभू, तुम्ही मेगेले ग्लोरिफिकेशन नाक कशिल्ल्यावर करतासाची. आय डोंट डिझर्व इट. ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज अँड श्रील प्रभुपाद. आय एम जस्ट ट्राईंग माय बेस्ट की हांव थोडशे कसले प्रयत्न करून सांगू म्हणून. आणि आईची हे दामोदर महिन्यात तुम्ही म्हाका एक अवसर दिलेलो आसा. सो आय एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू सखी चरण माताजी कबी and all participants of this group and Bhagavad Purana. I am very very thankful to them. So आईची आम्ही कथा स्टार्ट करची पूर्व हांव मेगेल गुरु महाराजा याद करनो आणि मंगलाचरण कोण आम्ही स्टार्ट करया. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि के गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आम्ही फर्स्ट वर्ड सांगतो हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभून सांगिल्ले डिटेलान चंद कोण सांगिल आम्ही ऐकलंय की कशी यशोदा मैया कृष्णा धरची प्रयत्न करता. ऑफकोर्स कृष्णान चोरी केलेली मखन चोरची पळवून ताक धरची प्रयत्न करता. फास्ट फास्ट कृष्ण धावता असा आणि ती बी तागेल मागची तितली स्पीडान धावता असा म्हणून. आणि त्यानंतर समहाव कृष्ण पळयत की आता मैया स्पीड कॅपॅसिटी कमी जाता असा उणी जाता असा म्हणून तो तागेल स्पीड कमी करता आणि समहाव यशोदा मैया ते कृष्णा धरत म्हणून जाले. सो आयची हे वर्स स्टार्ट करचे पूर्व आम कितली याद दवरून घेवका की हे दामोदर अष्टकमान तू 8 वर्सांतू दामोदर लीला खंयची आसा हे फर्स्ट 2 वर्सांत मात आसा. म्हणजे संपूर्ण दामोदर अष्टकमान तू फर्स्ट 2 वर्सांतू दामोदर लीला आमकां कळून येता. आणि खास करून हे सेकंड वर्स तर आशिल्लें कृष्णाले स्वीटेस्ट पास्ट टाइम म्हणटा पळय. नॉट जस्ट स्वीटेस्ट पास्ट टाइम म्हणून म्हणटा कित्याक म्हळ्यार कृष्णान अनेक लीला केलेली आसा. बाल लीला म्हण सान आशिल्ली तेन्ना 2 म्हण त्यानंतर यवन जाले तेन्ना गोपी आवडटो मस्त केलेली आसा. पण सगळ्यान चंद लीला म्हळ्यार ही दामोदर लीला. आणि हाजी इतलं महत्व की आम्ही कितले पर्यंत आयकल्यार आमकां ती चंद दिसता. अशें न्हय की हा आज आयकले फाल्यां आनी रिपीट कसं जाता असा म्हणून तशें न्हय. ऐकूचे मन करता उरता आणि आम्ही बी तागे गोटू तो कशी सान आशिल्ली जेन्ना कशी लील केली पळय आम्ही तागे गोटू सान जावन घेवन आशिल्ल्या वरी प्रयत्न करताची. सो हे सेकंड वर्स कसले आसा. रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मन् मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वास्यकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठ सीताग्रैव दामोदरं भक्तिभद्रम्. सो आम्ही आज हे डिटेल अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करया. सो आता हांगा आम्ही पळयली की यशोदा मैयान कृष्णा धरले. आता तो धावन 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 मस्त धाविल आशिल्लो. आता धरचे का फर्स्ट तागेले एक्सप्रेशन कसं सांग रुदंतम म्हळ्यार ताण कसं करचे सुरू केले रडचे सुरू केले. कशी रडचे सुरू केले म्हळ्यार अशी न्हय की
विंगड विंगड स्टेज उरताची रडच्या बी थोड चेडू सान आशिल्ली तेन्ना कशी करताची बेगीन हुगूरशे रडता कोणाका आयकनाची कोण रडता म्हणजे हाडना हागेल ते हायेस्ट स्टेज म्हणटा पळय इतलो होडान की ते सगळो का आयकू का बी प्लस ताज्यान ते दोळ्यांतल्यान तितले चंद रितीन उदक बी वचका सो म्हळ्यार रुदंतम फर्स्ट वर्ड रडचे एक्सप्रेशन केले तो कसले रडलो म्हूण हांगा आचार्य लोक विंगड विंगड रिजन दिलेलं आसा पहिले की म्हळ्यार की पहिले ताण कसं पळयले की यशोदा मैयाल हातान तू एक बड्डी पळयल म्हणून जाल्यार बड्डो बी न्ही सांची बड्डी ती इतली सान बड्डी पळोवन तो कृष्ण भित्ता आता एक एक्सप्रेशन आस की तो भित्ता म्हणून अनेक आचार्यान हे बी म्हणिल्लें की तो भिल्या वारी एक्टिंग करता आसा म्हणजे ड्रामा करता आसा कसं लायक फर्स्ट एक म्हळ्यार आतां भिल्लो म्हण तो भिलील पळोवन नो डाउट ताका रड येतो आसा मात ताका भिलील एक्टिंग जर केलें पळयल्यार ताका एक गॅरंटी आस की ती यशोदा मैया आस पळय ती ताबडतोब ती बड्डी सोडून दितली तितलो बुद्धी तो वापरता की आपूण पयली भिल्लिल्यावर म्हळ्यार जाता तो कडेरी इतलें चंद कोण एक्टिंग करता की म्हळ्यार मुहू श्वास कंपाक रुदंत मुहूर नेत्र मुहूर म्हळ्यार आनी परत 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 अशें न्ही की एक पण रड मोग रावलें न्ही ताका दोळ तर नेत्र म्हळ्यार नेत्र युग्मन म्हळ्यार दोन्ही दोळे आणि तो कसं करता दोळ्याक दोन्ही हातान चंद हातान अशी घश्टून घश्टून घेता घश्टून घेवचे मागशी रिजन उरता एकची दोळ्याच्यान खरें उदक आयल्यार पुसचे खात्रेक चेडूआन घश्टीताची हागे आचार्य लोक कसं म्हणटाची की हागे दोळ्याच्यान उदक येनाशिल्ल थंय घश्टून घश्टून उदक हाडचे प्रयत्न करता आशिल्लो म्हळ्यार अशी कितल्याक मस्त मस्त घश्टिले आपूण आमी बी पळोवप येता आमगे दोळ्या बेगीन कोयर जोश कसले पडल्यार घश्टीन घश्टीन गेल्यार कसं येता सांग दोळ्यांतल्यान उदक येताची तो इतलो बुदवंत की घश्टून घश्टून दोळ्यांतल्यान उदक येवन कोण इतलो हडहडान हडहडान रडचे सूर करता की आम भिवन वता तागे रडचे पळोवन आम भिवन वता की अजो देवा मेगेल सान चेडू आपण तीन ताक मारचे गेली नाही ते भिवचे गेली होय पण तागेल एक्शन पळोवनच पळय तो कसं ती कसं करता मस्त भिला मेगेल चेडू मस्त भिला हांव आत्ता बड्डी सोडता म्हणून तागेल ते फर्स्ट प्लॅन आशिल्ले पळय ते सक्सेस जाता म्हणा पडे मैया तेगेल हातांतलें बड्ड आसलें ठिकाण उडयत म्हणून जालें आतां हांगा पळोवचें आनी कितली फट्टी मारची म्हळ्यार एक इतली चंद कोण फट्टी मारता की कोणाका कळ बी ना मैयान ताका समज दोळ्यान पळयली की हाड मक्कान म्हळ्यार लोणी खावयता अशें म्हूण चंद कोण पळयिल्लें आसा मात्र हाका धर ना पळय विचारल्यार म्हाका पयलीं सांग विचारती ही मटकी कशी फुटली म्हूण विचारता तेन्ना तो कसो म्हणटकूच की पळय म्हाका मारचें वचनाका तूं हांव खरें अशें सांगता हांव फुटयली न्हय ती मटकी अरे तू फुटयली न्हय जाल्यार ती मटकी फुटली कशी पळय तूं न्हय बेगी बेगी म्हाका अशी दवर न्हू वासरीक ते दूध बंद करचे गेल्ले तेन्ना कसं जालें सांग तुगे पायाच ते गेज्जे म्हळ्यार ते व्हड सायजा गेज्जे घालत उरते ते न्हय लागले हे मटकीक अशी जोरान लागले की तुका लक्ष गेलेलें ना आनी ताज्यान ते फुटले हांव खरें सांगता असा म्हणटा ती विचार करता उडच्या फाव मेगेलो पाय लागून मटकी फुटली कितकी म्हूण लागता हागेल एक्सप्रेशन तान तू पळयात तितले चंद कोण सांगता म्हणा पडे कितले तीक एक्सप्रेशनान तो कंट्रोलार करचे प्रयत्न करता कडेरी म्हणटा अच्छा तू तर मेगेल पायान मोडले म्हूण जालें तशें आसल्यार एक सांग ते भितर वयल रुमा तूं वचून थंय वयर दवरली मटकी पुरा ती मटकी कोणे फुटयली आनी ती मटकी वयल्यान लोणी काण माकडा कोण खावचे लागील बाबा थंय पुसून काय हांव पाविल ना तेन्ना कसं म्हणतो आनीक फट्टी मारता पळय हांव हांगा उगी बशिलो म्हाका न्हय भितर वयल्यान मांकडाल आवाज आयलो हांव लेखले की तूं इतलो त्रास कोन्न मेगेल खातीर लोणी काडता वयर दवरता आनी हे मांकड येवन पुरा वेस्ट केल्या रे म्हूण हांव भितर गेलो आनी भितर वचून तांकां हांव धांवडावच प्रयत्न करता आशिल्लो ताजे खातीर हांव कशीपणी कोण ते उक्कलो वयर चडलेलो हांव खालील ना
हांव अजिबात खालेल ना, हांव खाली तांकां धांवडाच प्रयत्न करता आशिल्लो. आनी हांव प्रयत्न केन्न गेले पळय तेन्ना तांणी काणो लोणी जबरदस्ती मेगेल पोल्ल्या पुरो लायल्या. पळय हांग पळय कशी लागेलच पळय मेगेल पोल्ल्याक. पळय हांव काय भितर तोंडा भितर ना मेगेले हांगा हांगा पळय अशी कशी आस पळय. ती मैया लेकता आनी इतलो कोप येता म्हळ्यार अशी सोडना ती. तूं न्ही म्हाका कशीपणी कोन्न घेव न्हू हे उल्लू बनाने का कोशिश करता म्हण पळय तशी. तूं म्हाका फाल्स उलोवन घेवन कसली सांगता आसा म्हणटा. ना हांव खरें सांगता आस मैया म्हणटा. तूं न्ही हांव कितें म्हळ्यार आयकना. तूं सबंदी अशें मांकडा ओट्टू उरता आनी तुगेलें तोंड पळय तुगेलें तोंड बी मांकडा बरी जालेली आसा. ते मांकड तर जालें म्हणा. तूं बी तागेल्या वरी वैरी तगू उण तुगेली हरकत बी मांकडा वरी जाल्या म्हणटा. तेन्ना आनीक एक्टिंग सुरू करता. तुका जर हांव अशी मांकडावार जर दिसता आशिल्लें असल्यार न्ही मैया हांव अशें करता. हांव वना वचून राबता मांकडावारी रुखार वचून राबता आनी तांगेल्या वारी खावचे न्ही प्रयत्न करता अशें म्हणटा. इमोशनल ब्लॅकमेल करता. तेन्ना ती मैया यशोदा माई भिवन वता. अयो बाबा हाण जर खरेंच जर म्हाका सोडून गेल्यार हागेल काय भरवस ना. हांव म्हणलें उतरान हांव बड्डी पळोवन इतलो भिल्लो आनी हांव अशी सांगिल निमित्तान आनी इतले जर खरें हांव सोडून गेल्यार म्हणून ती कसं करता. आतां विचार करता ना ना हाका बांदचें बरें म्हूण लेखता. अशी केल्यार उपयोग ना हाका बांदून दवरचें बरें म्हणटा. ते मनांत लेखता ते पण देव न्ही तो चिंत्य ताका कसं कोणाल मनांत कसं चलता आसा सगळं गोत्तूर आसा. तेन्ना ती कसं करता राब आतां हांव तुका सोडना आतां हांव तुका बांदचे प्रयत्न करता म्हणटा. तूं कितल्या म्हाका काणी सांगील उरो हांव आयकना. आतां हांव तुका बांदचे प्रयत्न करता ते करता म्हूण तागेलें तें कितलें प्लॅनिंग आशिल्लें पळय तें पुरा फेल जाता. म्हळ्यार ताणें दोळे धन धन रडिले. तागेलें तें रड का जाल्यार तागेलें तें नेत्र आनी तागेलें तें मन आस पळय तांणी पुरा भिता खंय. म्हळ्यार रुदंतम मूर नेत्रम युग्मन मृजंतम करांबोज युग्मेन शातंकनजम. तांकां बी शंक येता यो आमकां ही मैया बांदची नावे म्हणून. आनी ते रडची बी कशी म्हणून श्वास कंपा म्हळ्यार ताका श्वास तो अगदी होडहोडान कशी सान्न चिरडू उरता पळय ते रडना पळय न्ही तांणी कंट्रोल येना. ते मस्त होडोडान आनी ते रडी निमित्तान तांगेले गळ्याक कसं येता सांग ते त्रिरेखा कंठ म्हळ्यार आजकाल ते यंगस्टर्स उरता न्ही जिम्मा वचून आनी कसं करता सांग तांगेले ते 6 पॅक्स मेंटेन करची प्रयत्न करता म्हळ्यार ते एज इफ परफेक्ट बॉडी शे. तशी जी कोणाल गळ आस पळय गळ्यान कोण त्रिरेख उरता पळय शंकावारी 3 लायन उरता पळय ते परफेक्ट गळ म्हूण म्हणटाची. आमगेले न्ही गळ एक होड उरचे शकता एक सान उरचे शकता कोणालो गळ बी दिसता म्हणा तो एक्सेप्शन. मात्र कृष्णा गळ कशी आशिल्ली म्हळ्यार त्रिरेखा चंद कोण लायन आशिल्ल्या वारी आनी ताजी वयर आशिल्ले ते कितले आभूषण आशिल्ले पळय ते पल्सा नेकलेसू ते बी चंद कोण हलचे गेले. कोण वैरी तगू कोण हालयत निमित्तान त्या गळ्यातली श्रृंगार बी ताका आभूषण बी तितले चंद करून ते सत्यव्रत मुनी म्हणटा ताका एवरी दृश्टीन तो प्रणाम करचे प्रयत्न करता पळय. म्हळ्यार ताणें रडची पळयल्यार बी ताका प्रयत्न करता प्रणाम करचे. ताणें दोळे पुशी पळयल्यार ताका प्रणाम करचे मन करता. तितले चंद दिसता. आनी हे एक्चुअली अध्यात्म म्हळ्यार स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ही लीला वैकुंठ लोकांक सॉरी हे पुरा दिसून येना म्हणून ही एक असल लील की कृष्णान स्वता इच्छेन केली लीला. ताणी हांगा येवन घेवन सगळ्या लोकांक ताच्या मुखार आतां कळण येतलें कसले केली म्हणून. सो सत्यव्रत मुनी हांगा पळोवन इमॅजिन करून अगदी खुश जाता. सो फायनली कसं जाता की म्हळ्यार तयार जाले. मैयाक भंय दिसून येता की हो सोण घेवन बी वतलो म्हणून. आनी एक रिजन हे बी म्हणटा की तो सांज चेडू आनी ताका खंय सांज चेडू पळयता न्ही 1 मिनिट सोडल्या पुरो वाऱ्यावार धांवता उरताची तांकां कंट्रोलार येनाची. तशीची कृष्ण बी तशी 1 मिनिट सोडल्या पुरो हांगा थंय धांवता उरता. तिगेलें काम पुरो अटकता पळय म्हळ्यार जायना पळय म्हणून ती लेखता की ना एक हो मंकळा वारी जातलो ना जाल्यार धांवता उरतलो आनी म्हगेलें काम पुरो अशी उरतलें म्हूण हांव बांदचे प्रयत्न करता म्हणटा. म्हूण ती कसं करता ते उक्कल एक पार्टनर असते उक्कल चर्च खातीर एक क्रायम पार्टनर ताणें खंयचे क्रायम करचे ते तयार आसता म्हणा मेजेचेर चढ घेवन करो म्हणून.
म्हणटा दोगी लोकां पनिशमेंट, उक्कलाका बी पनिशमेंट प्लस कृष्णाका बी पनिशमेंट. मात तीन खंयची ती दोरी घेतिल्ली पळय रोप राज्य, तो एक्चुअली मोठो राज्य न्ही, इट्स अ सॉफ्ट राज्य, म्हणजे सॉफ्ट रोप. अशी न्ही की पोटान कशी आमी जानवरां जावं बांदची कसल नमुने राज्य जावं बांयत ताणची कसल राज्य, तसल राज्य न्ही, सॉफ्ट दोरी म्हणजे हाडना ताज्यान ती बांदची प्रयत्न करता. चंद कोण घरात आशिल्ली राज्य घेऊन येता, बांदची प्रयत्न करता. कितले एक पंता बांदता, बांदचेक जायना, 2 पंता बांदता, बांदचेक जायना. घरातले आनी भितर वयल्यान आनी थोडशे विंगड राज्य घेऊन येता. आनी कितके म्हळ्यार ते दिवस दिपावळी दिवस घरांत कोण नाची, कोणा सांगची बाबा. पूण कितलो आशिल्लो तितलो पुरा कितलो हजार गटल्यान मिटर म्हण पुरा इकट्ठा कोण ती बांदची प्रयत्न करता. कशी ती बांदची प्रयत्न करता ते राज्य आपूण इतल्याच सांज जाता. अशी न्ही की कृष्णा सायज काय व्हड जाल ना, कृष्ण आशिल्लो तितलो आसा, मात राज्य सांज जाता वता आसा. कशी म्हणू कळना. आनी बांदची प्रयत्न करता, आनी सांज जाता, आनी बांदची करता. आतां मात मयी आलो वस्त शेतकी ती थकील उरता. सांगचे बी न्ही, बांदकाम मळवय. मात कृष्ण पळयता ही मस्त प्रयत्न करचे लागल्या, मेगेल आई मेगेल आम्मा मस्त प्रयत्न करता आसा, आतां हांव बांदकाम बांदून घेवका म्हूण कसं करता की तिगे आंगाचे पुरा इतलो हूम येवन गेली उरता की आतां तो एक्सेप्ट जाता, एक्सेप्ट करचे ते येता. आनी मैया म्हणटा बांद म्हणून, बांद म्हणून अशें बांद म्हणून घेवन हाता दीत म्हणून जालें कडेन फायनली बांदता आनी बांदून घेवन दवरून घेवन उठची प्रयत्न करता, थंयच्यान उठची प्रयत्न करता. हांगा आमी एक 2-3 लिहिला, हाजे कनेक्टेडच आयकूच प्रयत्न करया. सो हे श्लोकाचे बी आमकां वर्साचे बी मिनींग बी कळटा, प्लस आमकां थोडशे फर्दर कृष्ण लीला बी आयकुचे मेळटले. सो ही बांदून ही वासरी वचची प्रयत्न करता. तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार बलराम दिवाळी परबे गेलिलो येता थंय येवन घेवन हांगा थंय पळयता भाव दिसना कृष्ण कन्हैया खंय गेलो म्हूण पळयल्यार हांगा बांदून घालिल्लो आसा. कृष्णाले येता, ओ हो 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 तुक्क बांदले आजी, कोणी बांदले बाळा तुक्का, तू सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, तुक्क बांदची कोणाल हिम्मत जाल बाबा म्हणून. तेन्ना कृष्ण कसो म्हणटा, कसं करचे, यशोदा मैयान म्हाका बांदले म्हणटा. यशोदा मैयान तुक्क बांदले, कसले कर का बाबा म्हणे पडतले म्हणटा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा, हांव बांदिल्लो आसा, तुगेल हाता काय बांदिल्लो ना नेवे, तू म्हाका सोडोवचे प्रयत्न कर म्हणटा. तो सोडोवचे प्रयत्न करता, तागे कडे सोडचे जायना. राब, हांव तुगेल म्हालगड भाव नेवे, हांव तुका सोडच, हांव मैयाले वता, हांव पळय कशी सांगता पळय ती सोडयतल पळय म्हणटा. आनी वता भितर वता, भितर वचून मैयाले डायरेक्ट वतना, भितर वचून व्हडव्हडांग धरता. कोणी बांदले मेगेल भावाक, कोणाल हिम्मत असते मेगेल भावा बांदची म्हणून हडहडान अशी कोण वदरत की मैया चंद कोण हाता बड्डी घेऊन भायर येता. म्हणता, सांग हांव बांदले, कसं करता तू कसं प्रॉब्लेम असवे म्हणता. आता गेल उलोवचेच पळय, टोन चेंज जाता. नाही नाही नाही, हांव अशी विचारचे प्रयत्न केले की कोणी बांदले म्हणून. पळय मैया, तुका गोतास की कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणून म्हणता. तेन्ना मैया म्हणता, ना कोण सांग. तो सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, त्रेता युगांत राम आशिल्लो, तदनंतर ताण असल अवतार घेतला की नरसिंह भगवान घेतिल्लो आसा, वामन भगवान घेतिल्लो आसा. तागेल सुदर्शन चक्र जर सोडले कसले करचे जाता, काल भित्त तागे कडचे ना, गोतस की तुका म्हणटा. ओ वय वे, तशें जाल्यार तू कोण म्हणटा ती. हांव शेष नागो, हांव लक्ष्मण जालिलो, आनी हे प्रद्युम हे पुरा अवतारस पळय ते मेगेल थ्रूच आयिल्ले अशें म्हणटा. अच्छा म्हणटा, सगळे अवतार मेगेले घरान जन्म आयिल्ले वे राब.
तू चड उलयल्यार रस पळय ही बड्डी घेवन तुक्का एक दिता आनी तुक्का ताका बाजून वचून बांदता म्हणटा. हांव तो अशी की बलरामू आनी एक अक्षर उलोवचें वतना आनी कृष्णा लेता सॉरी बाबा मेगे कणे जायना हांव यशोदा मैया सांगची प्रयत्न केले महात्माक तुका वांचोवचे प्रयत्न जायना बाबा जायना म्हणटा. हाज्यान आमकां कळ्ळें की यशोदा मैयाले वात्सल्य भाव म्हळ्यार प्रीती इतले चंद आस की कृष्ण कितें बलराम कितें तांकां म्हळ्यार ताका कन्विन्स करचे प्रयत्न केल्यार जायना कितले देव म्हणो सुप्रीम गॉड म्हणो कसले म्हणो तिगे खातीर तो एक सान चेडू कशी सान्न चेडू आला मस्ती केल्या सान चेडू कशी बांदताची जेवो सवताची पळय तिगे लेखान तो तशीची. आनी हांगा ही होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज कसं म्हणतात की म्हळ्यार केन्ना तो माखन चोर जो लोणी चोडता म्हणटा पळय तो एक्चुअली ताणें लोणी चोडची न्ही खंय ते आमी केन्ना भक्तीन उरता पळय केन्ना आमगेले हृदय ही सॉफ्ट लोणी वारक्यान सॉफ्ट जात पळय हंबल आनी सॉफ्ट जात पळय ते हार्ट तो चोरी करता म्हणून दॅट इज एक्चुअल मिनींग ऑफ भक्ती म्हणून. तेन्ना आमी लेक्चर हाडना की आमगेला भितरी भक्ती आयल्या म्हणून. अशी न्ही की आमी हात पाय जोडले जप केले म्हूण न्ही जप केल्ले बरोबर जप कोण घेवन इवन हे भक्तिरसामृत सिंधून तो बी आमकां सांगिल्लें आसा जप केल्यार आमकां कळ्ळें ना मात्र आमगेले भितर मस्त नमून चेंजीस जाता आसा म्हणून. खंयची चेंजीस जाता इवन आय थिंक मुरलीधर चरण प्रभून सुरवेक दामोदर म्हयन्या महत्वान सांगिल्लें आशिल्लें पण हांव एक शॉर्टान ते बेगीन रिपीट करचे प्रयत्न करता म्हळ्यार एक रिफ्रेश जाली जावं कसं की म्हळ्यार आमी केन्ना जप करताची केन्ना आमी भक्ती करता म्हणटा पळय आमगेले भितर आसने स क्वालिटीज म्हणटा पळय अशी ऑटोमॅटिकली डेव्हलप जाताची भितर प्रोसेस चलता उरता. आतां कशी आमी हांगा म्हणा फॉर एक्झाम्पल आमी हांगा झूम मिटिंगान चलता आसा पण इंटरनली खंयची प्रोसेस जाता आसा म्हूण आमी एक दुसऱ्या कशी दिसून येता आसा पळय तशीची केन्ना आमी भक्ती म्हूण आमी जप आनी करता पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले भितर हे स गुणांतू हे फर्स्ट हे क्लेशाग्नी म्हळ्यार कितें आमी कितले अनेक जन्मात अनेक पाप केलेली आसा गोतनाशी एक कोण नष्ट जाता वताची केन्ना ते नष्ट जाता पळय ते आमकां कळ्ळें ना की आमी कशें आमी प्रयत्न केल्यार नष्ट जावपाक म्हळ्यार तेजे साथ दिना मात ते ऑटोमॅटिकली जावन येता. तशी सेकंड गुण जाता शुभदा म्हळ्यार अर्थ कसले आमकां सगळेची आमगे मुखार सगळें आमगेलें जीवनच मंगलमय जाता म्हणटा पण आमगे खातीर सगळें शुभ दिसून येता आमकां अशी न्ही की आमगे खातीर वायट म्हूण खंयचें दिसून येयना. तशी थर्ड मोक्ष लघुता कृता अर्थ कसो सिंपल भाशेन म्हळ्यार आमकां कोणाक साधारण लोक कसं म्हणटा मुक्ती जावपा म्हणून पण केन्ना भक्तींत येतात न्हय तेन्ना मुक्ती बी एकदम तुच्छ दिसून येते. मुक्ती म्हळ्यार एक व्हड विशय न्हयशे तो कबीरदास आशिल्ले ताणें दोहे म्हणजे आनी तागेलें मरण केन्ना उरता तेन्ना यमदूत विष्णुदूताक घेवचे येता खंय तेन्ना विष्णुदूत घेवचे येयले तेन्ना ताका वैकुंठ आपोवन व्हरचें म्हळ्यार ताका नाका आपूण हांगा सत्संग करता ते फिलींग येता आशिल्लें. म्हळ्यार कोण अशें न्हय की हे मुक्ती आमी इच्छा करता म्हूण न्हय भक्ता ओट्टू उर सत्संग करचें म्हण देवाल नामस्मरण करचें म्हण भक्तीन मुखार येवचें म्हण ते प्रयत्न करता. तशी चवथेचे सुदुर्लभ म्हळ्यार अर्थ कसो की अशी साधारण रितीन ही भक्ती कोणाक मेळना. आतां म्हण आमी लोक आमी लाखगटल्यान लोक करोड गटल्यान लोक जगात आसा पण आमी ह्या ग्रुपांतू मस्त लोक आसाचे पण थोड लोक मात कोणा नशिबांत आसा पळय तांणी मात आयकुच्या बशिल्लो आसा कसले आयकुच्या बशिल्लो आसलो म्हळ्यार भक्ती कोणाला येता पळय ती सुदुर्लभ म्हळ्यार आतां म्हणटा न्हय इमिटेशन ज्वेलरी सगळे लोकांक घेवचे आसा सादा पॉसिबल आसा मात त्याची प्युअर गोल्ड प्युअर डायमंड थोड लोकां नशिबांत उरता कशी पळय तशीची भक्ती बी तशी की सगळे लोकां नशिबांत उरका म्हळ्यार उरना. थोड लोक देवी देवता पूज करताची वताची जेव्हा कोणाले कॉपी करचे प्रयत्न करताची वता पण ओरिजिनल भक्ती आसता ते लिमिटेड लोकांक मात येता. तशीची
5वें नंबर पॉइंट तूं सादरानंद विशेषात्मा म्हळ्यार एक ट्रान्सेंडेंटल प्लेजर येता केन्ना आमी भक्तींत येता न्हय. अशी न्हय की आमी आतां सांसान विशयांत खुश जाता मात आमी आयकुचें पळय की आमी देवाच बद्दल आयकता पळय जाल्यार सान्ने चेडू उरो जेवा वयस जाली उरो सगळो एक मन इतलें चंद एक विंगड फिलींग येता आमी खंयकी वचून पावील फिलींग येता म्हणजे ते ट्रान्सेंडेंटल प्लेजर एक आमकां येता. आनी ऑब्वियसली लास्ट 6th इम्पॉर्टंट हे म्हळ्यार श्री कृष्ण आकर्षण श्री कृष्ण कर्षती म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार हांतू तूं आमी केन्ना भक्ती केन्ना करता पळय तेन्ना आमकां देवाक मागची लागता म्हूण पडना देव स्वता बंधनांत येवन पावता ते इम्पॉर्टंट. आमी बांदची प्रयत्न करता म्हूण ना. आतां यशोदा मैयान ते राज्यान बांदची प्रयत्न केले म्हणटा पळय कितले राज्य असल्यार बी ताका बांदची प्रयत्न करचे साध्य ना. मात्र तिगेल प्रेम तिगेल वात्सल्य भाव तेगेल भक्ती पळोवन कृष्ण ऑटोमॅटिकली ताका दिसून येता की ना हांव बांदता ताका स्वीकृती म्हणटा पळय ताका स्वता इच्छेन स्व इच्छान तो बांदून घेता असा. नाजाल्यार एक बाजून भक्ती म्हणटाची आनी एक बाजून कर्मकांड ज्ञान कांड विंगड सगळे नमून कितले ऋषी मुनी हजार गटल्यान वर्स पासून प्रयत्न करता उरताची कोणा देवाक अर्थ सुद्धा करचे जायना. कितले पण अशें जाता की अर्थ करचे पहिले तांगेल मृत्यू जाता जेव्हा तांकां पावचे प्रयत्न जायना. मात्र यशोदा मैयाल तशें न्हय. तिगेले एक भाव इतलो वात्सल्य भाव आशिल्लो की ती चंद कोण घेवन ताका बांदचे प्रयत्न म्हळ्यार मोगान तिगेल भक्तीन ताका बांदचे प्रयत्न केलेलो आसा म्हणून ते आमी हांगा मस्त समकोन घेवन याद करता. हे वर्साचे मेन मिनींग अशेंच की हांतू तूं वात्सल्य रसा इम्पॉर्टन्स दिला आसा. थ्रू आउट दामोदर अष्टकमांत 5 मेन रसाचे विंगड श्लोका थ्रू इम्पॉर्टन्स आसा. मात हे पर्टिक्युलर वर्सान तूं वात्सल्य रसाचे मस्त इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून. आणि अनेक हाजे रिलेटेडची पास्ट टाइम अशी आसकी की एक तर आमी हे पळयले अनेक हे भक्तवत्सल म्हणटा कृष्णाक भक्तवत्सल म्हणटा हे लिहिले मुखायल वर्सां कडे येवचे आसा. नारद मुनी बी एक भक्तू आशिल्लो कृष्णालो आणि तागेले ताण दिल्ली वचन पूर्ण करचे खातीर बी हे दामोदर लिला भगवानान देवान घेतिल्ले म्हणून कसले की म्हळ्यार ताण बांदिल्लो अवस्थेंत आशिल्ले निमित्तान तागेले म्हाका कोणाले लक्ष नाशिल्ले आनी कडेन ताणें हुगूर थंयच्यान वचून ते अर्जुना ट्रीस खंयचे आशिल्ले पळय मणिग्रीव आनी नलकुवरा तांकां दोगी जाणां मुक्त करचे बी तागेले एक मेन रिजन आशिल्ले. ते रिजनान बी तो हे दामोदर लिला करता. नॉट जस्ट की हे यशोदा मैयाल प्रितीन तर बांदून जाल्ले आसा त्या शिवाय हे अनेक लीला खातीर बी तो इम्पॉर्टंट जावन घेवन खास करून हे दामोदर लीला प्रकट करचे आयिल्ले आसा. सो आमी हांगा एक लेखून घेवका की आमी देवा बद्दल कितले आमी भक्ती करता पळय ते अशें म्हूण लेखचे ना की हा आज केली फाल्यां करचे ना अशें म्हूण लेखचे ना. हे निरंतर उरूका सुरवात दोना आनी आमकां सांगून कोणाक दाखोवचे प्रयत्न करचे हे मटिरियल वर्ल्डांत आसा पळय आमी खंयचें काम केल्यार दाखोवपा पडटा पळय हांव हे अशें केलें म्हूण डिस्प्ले करचे पडटा. पण हे स्पिरिच्युअली खंयची आमी एक्टिविटी करता पळय देवाक देव आमगे भितर परमात्मा रुपार ऑलरेडी आसा ताका ऑलरेडी दिसून येता. तांकां सांगचे प्रयत्न करचे आमकां आवश्यकता ना की देव हांव तुका भक्ती करता आसा म्हणून आमी सांगचे काही प्रयत्न करता म्हणून. मात्र एक याद दवरून घेवका की देव स्वता खंयची रितीन कशी कालू भित्ता तो देव यशोदा मैया भितर आसा म्हणा पडे तागे स्वता इच्छे कशे आसा म्हणून एक डिवोटी खातीर एक भक्ता खातीर देव स्वताक एक कितले सान चड एक्चुअल मनुष्य रुपा चड जावन येवच्याक बी तयार आसा आनी तागे भक्ती स्वीकार करच्याक बी तयार आसा अशें म्हणून हांतू तूं वर्णन केलेलं आसा. अनेक कितके म्हळ्यार हे आयची दिवस मस्त इम्पॉर्टंट दिवस. इट्स नॉट की खाली आमी हे दामोदर अष्टकमा वर्स सांगतले म्हणून हाजे शिवाय आज बहुला अष्टमी म्हणून आसा. मुरलीधर चरण प्रभू हांव हे बहुला अष्टमी पास्ट टाइम बी शेअर करचे प्रयत्न करता आसा कर न्हय. येस माताजी हरे कृष्ण. सो आज बहुला अष्टमी एक्चुअली बहुला अष्टमी जावं राधाकुंड अपियरन्स डे खंयचे म्हणटाची ते पूर्णिमा दिवस चैत्र महिना पूर्णिमा दिवस म्हणटा. मात्र आमगेले कोण चैतन्य महाप्रभू आसा पळय ताणें आज ताजेचे
फायंड केलेले म्हणून आम्ही पुरा गौडे वैष्णव कोण आसाची आम्ही आज त्याक मनोज प्रयत्न करताची. सो अपियरन्स डे ऑफ राधा कुंड म्हण बहुला अष्टमी दिवस जालेले ताजे मागशी बी एक लीला आसा पण आयकले उठच्या फाव आसा की एक असुर आशिल्लो अरित्रासूर म्हणून तो असुरू एक बैल जावन घेवन आयिल्लो आसा बुल जावन घेवन आयिल्लो उरता आणि ऑब्वियसली कृष्णाक आनी त्रास दिवचे प्रयत्न करचे काय उरता तेन्ना कृष्ण ते असुराक ताका कृष्ण नव्हे अंतर्यामी ताका कशी कोण येता आणि तो ते बुल्ला मारता म्हण जाल्यार मारून उडयता ते मारना पडे वध करता गेले ते मारना पडे कसं जात की म्हळ्यार एक कितें आसल्यार बी तो एक गो फॉर्मात आशिल्लो न्हवे म्हणून हे गोपी आसा न्हय राधा राणी आनी तागेले अष्टसखी तांणी कसं करताची कृष्णा वोट खेळच्याक ना म्हणटाची हा तुमगे वोट खेळना तू एक गौवाक मारल्या म्हळ्यार एक गौ स्वरूप असुराक मारिल आसा म्हणून कृष्ण सांगचे मस्त प्रयत्न करता की ना तो एक असुर आशिल्लो नॉट जस्ट बुल्ल बट ही वॉज असुर इन द फॉर्म ऑफ बुल्ल म्हणून तेन्ना राधा राणी म्हणटा की ना 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 बाबा तू इतलो पापी जाला तू बैला मारील आसा तुका आमी पाप आमी तुका माफ करनाची आमी तुगे लागीं बी येनाची आमी जर तुगे लागीं जर आयले असले आमकां बी ते पाप लागतले आमी तुगे कडेन येनाची म्हणटा तुका मस्त प्रायश्चित करका पडटा ताचे खातीर म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा भय प्रायश्चित करका कसो प्रायश्चित करका सांग सांग हांव करचे तयार आसा म्हणटा तेन्ना ललिता विशाखा तिगे लोट आसा न्हय ती पुरा म्हणटाची तुका प्रायश्चित करका जाल्यार हे सृश्टीतले संसारातली कितली पुरा नदी आसा पळय सगळे कडेन वचून न्हांवन येवका पडटले थंय न्हावन गेले आयले मात्र तुका हांगा पवित्र जात तूं म्हळ्यार तुगेले पाप नश्ट जाता म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा इतले न्हय जायत हांव ते सगळे कडेन वचची बदलाक ते सगळे नदीक हांगा पोवचे प्रयत्न करता आनी हांव थंय न्हाता म्हणटा तेन्ना एश्टी सखी पुरा म्हणटाची ओ मस्त चंद उलोवच्या लागला पळोवया कशी नद्या खाड्यात तू म्हणून तेन्ना तुम्ही पळयात उरत म्हणून म्हणटा आनी कसं कटके म्हळ्यार पायाची हील आसता हील म्हळ्यार एडी ते एकदम जमिनान तू धाडयता पायान तो धाडयता एक व्हड फोंड जाता त्या फोंडान तू तो सगळे नदीक आव्हान दिता सगळी व्हड नदी खंयची आसा गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सगळी नदी येताची आनी म्हणटा आमकां सेव दिवचे प्रयत्न कर आमगे सेव घेवचे प्रयत्न कर म्हणटाची आनी सगळी नदी थंय येता म्हणटले सो आजी बी ते कुंड आसा ताजे नांव श्याम कुंड थोडो लोक कृष्ण कुंड म्हणटाची थोडो लोक श्याम कुंड म्हणटा सो ते श्याम कुंड थंय जात म्हणटले आनी ते थंतू तो न्हाता आनी कडेरी हांकां म्हणटा पळय आतां हांव न्हालो आतां हांव पवित्र जालो म्हणटा मात तुम्ही मात ते असुराल पक्ष घेतील निमित्तान तुम्ही अजून पर्यंत पापी आसाची तुम्ही जर मेगेल तुमकां जर पाप शुद्ध करता तुगेले काडचे आसल्यार मेगेल हे फोंडांत म्हळ्यार हे कुंडांत येवन न्हयाची म्हणटात ते म्हणटा ना ना बाबा आमी तुगेल कुंडांत कितें येवका आमी आमचितलेका कुंड करता आमकां तितली ताकद आसा की आमी आमचितलेका करता म्हणटा तेका अरित्रासूर खंयच्यान गेली लुट पळय थंय एक थोडशे एक फोंड थोडसो फोंड जाली लुरता हानी मागतानी कांकणांनी खंडून 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 एक चंद कुंड करता म्हूण जालें ते कुंड करना पडे कृष्णान म्हळ्यार कुळ्यार नदी आयले उद आयले मात राधा कुंडान तू नदी ऑटोमॅटिकली येतावे ना म्हणून आतां उदक येतल खंयच्यान तांणी विचार करचे अरे बाबा तू उदक हाडची खंयची बळा आमी म्हूण विचार करता तेन्ना राधा म्हणटा राधा राणी श्रेष्ठ न्हय ती म्हणटा हुस्को काडका म्हणून सखीक सांगता आमी मानसी गंगाच्यान वचून घेवन येवया म्हणून तिगे लाख गटल्यान कितले सखी आसा पळय लोकां वट्ट करून म्हणटा मानसी गंगाच्यान उदक घेवन येवया म्हणून सूर करता एक दोन पंता घाल्या की ना की सगळे लोकां थक्कून वताची अशी करचे गेल्यार आमगेल पुरा आयुश्य हांगा वतल म्हणटा आता कसं करचे बाबा म्हणटा मात कृष्ण न्हय ताका सगळं कळण येता हो पळयत उरता हांगेल कितलो पसून चलता म्हणून कडे होची नदीक सगळी नदी सांगता पळय राधा राणीक तुमी हेल्प करका आनी तिगेल कृप घेवका अशें म्हूण म्हणटा आनी सगळी नदी कडेन ते राधा राणीले येता आनी स्वता जावन तांणी जावन म्हणटाची राधा राणी तुमी म्हाका आमकां एक अवसर दिया न्ही आमी तुमगेल सेव करचे खातीर आमी इच्छा दवरता की तुमी आमगेल सेव घेया म्हणून तेन्ना जावन राधा राणी ओके म्हणटा आनी कडे सगळी नदी थंय बी येवन
उदक घालताची आणि ते राधाकुंड जाले ते केन्ना जालिले आयच्या दिवसाका म्हणजे बहुलाष्टमी दिवसाका रात्री वेळार जालिले म्हणून हाजे एक मस्त इम्पॉर्टन्स आस की राधाकुंड तेन जाले आणि ते नंतर राधाकुंड एक बाजून श्यामकुंड आयच्या दिवसाक बी ते वृंदावनांतू गोवर्धन आम्ही केन्ना परिक्रम करताची तेन्ना आमकां दिसून येता आणि हे फाइंड आउट केलेली कोणे चैतन्य महाप्रभून आयच्या दिवसा हे बहुलाष्टमी दिवसाक फाइंड आउट केलेले म्हणून आमखे याद दवन घेवका की आयच्या दिवसा कोण ताजेचे आचमन करता पळय तांगेल मस्त हरी प्रिय जाता म्हणून म्हळ्यार कृष्णाल तांक प्रीती मेळटा म्हणून याद दवन घेवका आणि अशी न्हय की स्नान नो डाउट नेक्टर ऑफ डिवोशनांत बरयल्लो आसा जो की हातूंत स्नान केल्यार आमकां देवाल प्रीती मेळटा म्हणून पण अशें न्हय की वी आर नॉट एलिजिबल श्रील प्रभुपाद आमकां कसं सांगता म्हळ्यार वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक बाथ इन दिस कुंड आमगेले लेवल अशें की आमी गोस्वामी लेवल आल काय न्हय आमी थंय वच का जाल्यार सुद्दां पांय पडका आमी हातान उदकांत आचमन करचे 3 पंता अशी घालची म्हणटा पळय उदक माथ्यार घालून घेवन प्रे करका तेन्ना आमकां कृप मेळची साध्य आसा अशें न्हय की ताका स्विमींग पूल न्हय की वचून घेवन न्हांवचे वारी ना तशें केल्यार खंय कृप न्हय तशें केल्यार प्रभुपादान अशी बी सांगिल्लें आसा की तशें केल्यार आमकां नेक्स्ट जन्म माकडाले मेळचे आसा म्हणून म्हणिल्लें आसा माकडावर थंय वचून जर जंप केल्यार आमकां मर्सी मेळची बदला नेक्स्ट लायफ माकडाले मेळटा म्हणून So we have to be very careful when we go to Vrindavana जावं राधाकुंड आमी केन्ना वताची केन्ना आमकां भक्ती मुखार येताची केन्ना आमगे हृदय केन्ना सॉफ्ट जाता केन्ना आमी आमकां कळण येता की हा आमी भक्तीन थोडशे प्रयत्न करता आसा म्हणून तेन्ना मात आमकां मर्सी मेळटा आनी थंय वच्चे आमकां चान्स बी मेळटा आनी अशें म्हणटा की अशें न्हय की आमी ऑटोमॅटिकली आमी इच्छा केल्ल्यान आमी थंय पावता म्हणून ना आमी कितले प्रयत्न करचे उरचे आमी तिकीट बूक करचे पाव कितले केल्यार बी आमी थंय पावचे ना केन्ना राधा राणी स्वता इच्छा उरता तेन्ना मात आमी थंय पावचे शकता वृंदावन असो जाग आसा की आमगेले इच्छे प्रमाण आमी थंय वचून पावना कृष्णाल केन्ना कृप उरता तेन्ना मात आमी थंय पावचे शकता हाजे वयल्यान हांव एक पॉइंट हे दामोदर लिलाची एक मिस आउट केलेली म्हाका याद आयले की केन्ना ते राज्य केन्ना 2 बोट केन्ना सांज जाली उरता पळय ताजे मागशी 2 रिजन सांगिल्ले आसा आचार्यान की एक तर देवाल कृप केन्ना उरना आणि दुसरे पहिले आमगेले प्रयत्न करता केन्ना आमी प्रयत्न केन्ना आमगेले संपूर्ण जाता आणि केन्ना देवाल केन्ना कृप उरता तेन्ना मात आमी देवाक बांदचे शकता म्हणून नाजाल्यार आमी कितले प्रयत्न केल्यार बी देवाल कृप केन्ना आमकां उरना पळय तेच पासून आमी बांदचे शकना म्हणून देवाक आमी बांदचे शकना म्हळ्यार देवाला भक्ती मुखार येवचे शकना देव आमगेली भक्ती स्वीकार करना म्हळ्यार बी जाता आमी भक्ती येवची प्रयत्न केन्ना करताची तेन्ना कंटिन्युअस प्रयत्न करत उरका आणि अशी न्हय की एक पंता कोण जाले नंतर सोडचे न्हय भक्ती म्हळ्यार इट्स अ लायफ लॉंग प्रोसेस आणि एक पंता जर भक्ती देवान स्वीकार केले तेन्ना आमी वापस सुटची प्रयत्न बी येना म्हळ्यार देव आमकां केन्ना बंधनान देता देव बंधनान देता म्हळ्यार कडेन अशें न्हय की फक्त डिवोटी देवाल बंधनान देता देव बी डिवोटील बंधन कसले ना म्हणजे जायना कशी आमी राधा राणीले कसले आमी मागताची कृष्णाक क्वेश्चन करना तो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता तीन सांगून म्हणा पडे तीन रेकमेंड केलं म्हणा पडे तो ओके कश म्हणत पडे तशीची सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल विथ दिस सो ही आयची लीला हांव ऑब्वियसली मस्त डिटेलान आनी घेवच्या गेलेली ना लाईट सिंपल रितीन सांगचे प्रयत्न केले आणि आज बहुला अष्टमींतू अनेक बी बहुला वनाचे बी एक लीला आसा ती बी एक शेअर करचे प्रयत्न करता तांतू एक पण अशेंच की हे वृंदावनांतू एक वनांतू गाय बी तेन्ना पुरा उलयताची एक दुसऱ्याल्या उलोवचे प्रयत्न करताची की आमगेल माली स्वामी कितलो आमगेल बद्दल काळजी घेता आमकां दिवसा विंगड विंगड कणे हे घास खावच्या व्हरता अशें म्हणून उलयता उरता खंय तेन्ना तितले तांणी उलोवपा जाल्यार एक वाघ येता थंय टायगर येता आनी ते टायगर येवन तांचेचेरी आक्रमण करचे प्रयत्न करतात तेन्ना सगळी गाय धांवन वताची ते एक सीता म्हणून एक पहिले गाय उरता ती फसता तेन्ना तिक वांचोवचे बहुला म्हणून एक दुसरी गाय येता आनी तिक धांवडा न्हू ही मध्ये येता आनी तेन्ना तो वाघ म्हणटा हांव तुका खाता म्हणून म्हणटा तेन्ना ती बहुला म्हणटा ताका रिक्वेस्ट करता पळय म्हाका काली एक चड जन्म आयिल्लो आसा काली एक चड हांव जन्म दिलेलो आसा आणि हांव तुका रिक्वेस्ट करता आसा
हांव आज ताका दूध पिवून येता, हांव फाल्यां येता तुगेले वखद आनी तूं म्हाका आज वच्चें दी म्हणटा. तेन्ना वाघ म्हणटा, हांव तुगेलें उतरां कशें नंगूच बाबा म्हणटा. पळय हांव कृष्णाल हांग जाग्यार आसा, हांगा कोण बंडल म्हळ्यार कोणाची डोंट लाई अशें म्हणटा. तेन्ना हांव तुजेचेर विश्वास करता म्हणटा. आनी कडेरी ती बहुला थंयच्यान वता रात्री येता, तिगेल्या चेडवाक दूध पिवयता आनी सगळे बाकी गायक बी म्हणटा फाल्यां म्हाका वच्चें आसा, हांव भोजन जेवचें आसा वाघाले आनी आयची आमगे लास्ट मिटींग म्हणटा. हे पळोवन तांगेलो कोण तो गोप आसा पळय तो गोपाक बी मस्त वायट दिसता आनी हेर दिवसा कसो करता म्हळ्यार केन्ना ही बहुला केन्ना वच्चें वत पळय वाघा मेळच्याक तेन्ना तागेले मातशी ते काफ बी वता आनी तो रक्षण करतलो बी बरोबर वता. ते वतना पडे वाघ म्हणटा आता वा हांव एक्सपेक्ट केलेली एक बहुलाक म्हळ्यार एक गायक ताजी म्हाका 2 बी आयले हांव तांकां बी खातला कोणाचेर सुरवात करूं म्हूण विचार करता. आनी नवीन नवीन जालील ते वासरू खाऊ की पयले की तो ब्राह्मणा खाऊ की गायक खाऊ म्हूण विचार करता आसा. तेन्ना तितल्याकची गायक खावचे गेले तेन्ना वासरू म्हणटा ना ना तूं म्हाका पयलीं खा. वासरा खावचे गेले तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणटा ना तूं म्हाका पयलीं खा म्हणून. तेन्ना हो कन्फ्युज आशिल्लो तेन्ना तितल्याक थंय कृष्ण प्रकट जाता. कृष्ण येवन प्रकट म्हळ्यार येता आनी म्हणटा तूं हे तिगी जाणां तूं सोड का म्हणटा. कसले सोड का म्हळ्यार पळय ती कितलें वचन तिणें तुका दिलेलें आनी तिणें तिगेलें वचन सिद्ध करचें आयल की न्हय. आनी तितलें खर उलयतले मनशाक तूं मारचे प्रयत्न करता आसा. ती एक सांज चेडवाल आवय ती ती शिवाय ते चेडवाल कसो जाता तूं केन्ना विचार केला हांवें अशें म्हणून कृष्ण ते वाघाले उलोवचें सुरू करता. तेन्ना उलयता ते वाघा भितर परिवर्तन जाता. ऑटोमॅटिकली अशें परिवर्तन जाता की तो कृष्णा मुखार माफी मागता आनी हे तिनी लोकां मुखार माफी मागचे लागता. हांव कसो म्हणलें केलें मेगे स्व इच्छा खातीर मेगे स्वार्था खातीर हांव हे गायक मारचे प्रयत्न केले हे वासरा मारचे प्रयत्न केले मेग जितलो पापी कोण ना म्हणून म्हाका हांगाच्यान क्षम करा म्हणून हांगाच्यान तो वचचे प्रयत्न करता. आनी तो केन्ना थंय वता पळय थंयच्यान वता पळय आनी तिनी लोकां केन्ना आजाद करता पळय तेन्ना जेन्ना कृष्णान म्हणलें की हे बहुलाक की हे वना नांव आयचें बहुला वन म्हणून म्हणटले म्हणून आनी ताजे निमित्तान हे प्रसिद्ध जाता म्हणून. ताजे नंतर तो वाघ केन्ना ते गांवची केन्ना खंयचे गायक ताजे नंतर त्रास दिना म्हणून आसा. सो ही बी लिला आयचे दिवस जालेली अशें म्हणून म्हणटाची आचार्यान लोकांना विंगड हाजेचे सांगचे प्रयत्न केल्ले आसा. सो आमी हे शिकता की वृंदावन असल जाग की खाली मनुष्य न्हय जनावरांक सुद्धा इतलं हंबल नेचर इतलं ट्रुथफुलनेस कंपॅशन सगळे दिसून येत पळय हे पुरा आमकां आनी खंय दिसून येना. आनी हे म्हणटाच की कृष्ण केन्ना असो लीला करता पळय तो एक्चुअली स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे एडवर्टायजमेंट करता आसा म्हणून म्हणटाच. अशें कशी सांजचे टीव्ही चालू केलें कडल्या पयलीं एडवर्टायजमेंट कशें पळोवन एट्रॅक्ट जाता पळय तशी आमी पुरा लोकांक हे स्पिरिच्युअल लीला आयकून आमी एट्रॅक्ट जावका आनी आमी भक्ती कोण आनी इतले हे स्मरण करचे प्रयत्न करता आनी आमी खंयचे सगूण आयकल पळय ते आमचेचेर हाडचे प्रयत्न करता. सो मुरलीधर शरण प्रभू हांव आयज मेगेल हांगा हे सेशन हांगा एंड करचे प्रयत्न करता. कोणाक कसले विचारचे जो आशिल्ले आसल्यार आनी मेगे खंयच्यान चूक जाली उरच्या फाव कसले म्हळ्यार हांव प्रयत्न करचे आसा की कशें सांगू म्हणून. सो कसले चूक जाल्यार म्हाका माफ करायची. तुमी पुरा म्हालगड लोक आसाची म्हाका माफ करायची आनी मेगेल हांव कसलेय सांगीन तुमकां खुश जालेले आशिल्ले आसल्यार हे आचार्य गणान सांगिल्ले हांव प्रेझेंट करचे प्रयत्न केलेलो आसा. सो थँक्यू सो मच तुम सगळे लोकांक आनी कोणाक कसले विचारचे आशिल्ले आसल्यार विचारचे. माताजी भारी लायक करून तितली छान करून सांगला म्हळ्यार स्पिरिच्युअल विषय एक आमकां इतली रिती हांसून समाधान कसले डे टू डे एग्जाम्पलशी सांगून ते सांगतना आयकतना एक व्हडले पुराणशे दिसना एक इंटरेस्टिंग केला. आता डे टू डे लाईफ असं एक यांच्या तशें केला कृष्णा विशय जो मागीर हे सांगतना ते आता गायची पुण्य कोटेल काणी उडत असेल म्हाका तातूंत सांगता तुम्ही सांगतना तशी सुमार सकस विषय सांगिल्ले आशिल्ले लायटली सांगतना समज म्हाका तेन्ना वता तशी टायम गेली म्हणून कळना.
आमकां आनीकय ऐकूया म्हणून दिसता हेच्या खंयचे केलं उसबीचे आयकतना एक कैद केन्ना जाता म्हणून दिसता तशी जावचे असं म्हळ्यार appealing to the public interest तशी करून ते सांगेल पळय तेवे कशी फ्लुएंट जावन ओतप्रोतವಾಗಿ म्हणटा पळय तशी कंटिन्युअस सांगता आसतना तेवे इंटरेस्टिंग विषय सगळे राधाकुंडा विषय आज विषय सगळे एक सांगचे ताजेर पुण्य करता काणीचे आयल तांचो त्या पिंगड रितीर जावन इंटरप्रिटेशन पूरा भारी बेस्ट जाला म्हळ्यार तितले लायक करून सांगला प्रयत्न केले हा सांगचे प्रयत्न केले माताजी अरे लायक जाला बेस्ट जाला इतले अंतू इंटरेस्टिंग ऐकलेले ना इतले लायक करून सांगेल असं भारी खुश झालं आम्ही त्या हात उल्लोच्या कारण डाऊट ना त्यांच्या विषयात भारी लायक झालं खुशी झालं इतली सगळं गोतच म्हळ्यार यंग एज आर इतली पुरा लेखून शिकून त्या मना घेऊन त्या तितली चंद करून सांगून सगळं तुझे सिंपल वेरे सरळ जाऊन सगळं कळची तशी इंटरेस्ट हाडत तशी ते कृष्णाला सगळं ऍक्टिंग केलं म्हण की सांगला एक पिक्चरच डिस्क्रिप्शन म्हणता पळय तशें आयला तर एका नंतर एक यात्रा ते यशोदा मायाने कृष्ण यात्रा सांगा महेश लागी ताजी लागी ते पळयता तूं मी सांगता नाही का ते रापून सांगता असं म्हणून दिसता तिथलं एक बेस्ट एक कनेक्शन आयला ते भारी खुश झाले संतोष झाले तुमका दोघांक तुम्ही सांगितलं त्यांना मस्त धन्यवाद हा सांगतो एक सांज एक एंड करची वेळा एक 5 मिनिटा एक लीला ऍड करता तुमका आवडतले आय होप तुमका आवडतले केन कृष्णा बांधून जात पळय बांधून जायना पळय हे नरकुवर आले आणि मणिग्रीवा लीला जाल नेवे त्यात नंतर कृष्ण राग करता अम्मा ओट राग करता काय आणि बाहेर येता आणि रोहिणी मैया म्हणत काय हेर दिवस पळय तुका यशोदा आपयता असा म्हणता तेन कृष्ण म्हणता हा वत ना म्हणता अरे तू वत ना जाल्यार तुका खावयता कोण हांव नंद महाराजा वट्टू खाता म्हणता तू कोणा वट्टू न्हिदता म्हणता ना हांव नंद महाराजा वट्टू करता म्हणता तेन तितल्याका नंद महाराज येता आणि नंद महाराज येवन म्हणता वय तू मेगेलो तुका अम्माचेर मस्त राग आयला असा हांव वचून मारू वे अम्माक अशें म्हणून एक्टिंग करून सांगता मारू वे म्हणटा ना 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 मार का म्हणना मात हात गेले वत ना अशें म्हणटा तेन्ना इतल्याक सकाळचे न्हू सांज जावन वत खंय आनी सांज जाल्यार बी यशोदा मेळचे वत ना तेन्ना यशोदा ती तागेली अम्मनेवे ती वचून ती कसं करता खंय ती मेली लेवार एक्टिंग करता तेन्ना सगलो कळटाची आणि हागेले येवन म्हणटाच की कृष्णा लेगी आनी हे बशील कणे यशोदा मैया कसे की जाले आपले यशोदा मैया मेली पळय म्हणून अशी मेलशी दिसता अशें म्हणून सगलो लोक म्हणटाच तेन्ना मात्र तो कृष्णा दोळे इतले उद्दा येता आनी धांवन वत की कृष्णा यशोदा मैया लेगी ना तू मरचे शकना म्हणून अशी वचून तो हग्ग करता म्हळ्यार ओपून घेतली तिका आणि यशोदा मैया बी ताका पळोवन रडता आणि तो बी रडता आणि सगळे लोक म्हणटा आणि कितले राग केले पळय सकाळचे दोन सांज पासून मात ते आमकेन मेल्ले म्हणून अशी एक वर्ड आयकूच्या ताका सादी ना पळय तशी जावन जाली लोटा आणि सो लायक सगळे महावजांचे ते रुदंतम वर्डाचे मिनींग बी हांचो एक आसा थोड लोकांन कथान हे बी आयकल्लें आसा सो आय थॉट की म्हाका अचानक याद आयलें म्हणून आय थॉट की लेट मी शेअर दिस ऑल्सो अशें आशिल्लें कृष्ण म्हळ्यार सगळ्या लोकांक रडणी बी हाडयता सगळ्या लोकांक हांसयता बी आनी सगळ्या लोकांक मनांत आसता हृदयांत आसा तितले एक आसा आनी फ्युचरान तो बी उरतलो अशी आमी पुरा लोक भक्ती मार्गांत आयले नंतर सगळ्या लोकांक मनांत तो बी उरतलो कायम खात्री उरतलो ओके हरे कृष्ण हरे कृष्णा सो मेस्मरायझिंग माताजी हरी 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 इतली लायक जावन सांगला की पूरा जण तंतू ओपत असाची की रब्बच नज आशिल्ले म्हणाले अति 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 सुंदर आशिल्ले कृष्णाना तुम्ही सांगितलं कृष्णान सांगितलंस की श्री भगवान वाचा श्रीमद भागवतमांतो 9वा स्कंदांतो 4 अध्यायांतो 63rd श्लोक सांगोस की अहम भक्त पराधीनो हय अश्वतंत्र इव द्विज साधु दीर्घस्थ हृदयो
भक्तेर्भक्त जनप्रिय. आता यशोदा मैयाला सांगताना तुमगेल थ्रूआउट लिहिल्यान तू हाक स्ट्रेस दिलेलास की कृष्ण स्वतः सांगके ब्राह्मणाला की अंबरीश महाराजाला आणि दुर्वासा मुनी अध्यायान सांगता सजे आवा भक्ता तंगेले अधीन जावनस मक्का कसलेही स्वातंत्र्य ना कोणची भक्ता का ये भौतिक आशी ना की तंगेले हृदयांतू हांव स्थिती कोरनस कसं भक्ताल विषय सांगचे ते भक्ताले तंगेल भक्ताले कोण अस तंगेल भक्त कोण अस की त्यांनी म्हाका आशिल्ले भितर प्रिय आस म्हणून साक्षात कृष्ण श्रीमद भागवता मानतो आमकां सांगून दिता आस परमात्मा. मी भारी भारी लायक जावनाचे सेशन सांगिल आसा इतले लायक जावन की आमगेल हृदयांतू या दामोदर रूप ये सगळो महिनो मात्र नाही पूरा आमगेल एंड ऑफ द लाईफ ताई तशी असो केन्ना हृदयांत ते रूप म्हण मागून घेतास देवा लेगी. रुडंत मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम् करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पारि रेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपात्रम्. अति सुंदर या सत्यव्रता मुनीला दोन्हीचे पंक्ती इतली लायक जावन आमकां आयकुचें मेळ्ळें आसाजी आमी दामोदराला मागून घेवया की केन्नाय अशी असो देवाल रूप आमगेल हृदयांतू म्हण सांगून आजच्या सेशनाक आमकां विराम दिवया. अशीची मंडे 3 वर्सां आसा मिस कोरनाकाची 5 दशावतारा सिरीज कंटिन्यू जाता आसा वामनावतार इस्क्रेस श्रीकांतदास प्रभू करता आसाची कोणाकय दामोदरा आरती कोरका जाल्यार आमी स्पॉटलायट करताची ताजी फुडें चेडवान दशावतार सांगतना आयच्या सेशनांतू आयच्या सेशन हांगा नरसिंह प्रणाम म्हणून आमकां विराम दिवया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपोर्षः शीलतन्कानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नारहरि जय नारहरि जय नारहरि जय नारहरि
जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्ण अनेक अनौन्स्मेंट शिल्क मंडळी अन्नकूट 5 तारीखे गोवर्धन पूजे ಒಟ್ಟು असता मग त्यानंतर संची तारीखे आम्ही अन्नकूट डिस्प्ले करता असायची तंतु देवालय गोवर्धन ತಂಗೆಲೆ अनुग्रह सगळ्याला घेवचे विनंती असं मिस कोर नाकाची अन्नकूट गोवर्धन पूजा म्हणताची तक्का त्याची डिटेल्स आम्ही ग्रुपान पोस्ट करताची येवची दिसांतू सगळ्याला परमिशनस मंजलेरी हर वेळेस आम्हाला सीता माताजी परमिशनस मंजलेरी आम्ही आयची सेशन आका आणि विराम देऊया. हरे कृष्ण प्रभुजी. येस माताजी. एक मिनिट माताजी हांव ऐकिलेलं की राधाकुंडा स्नान केल्यार संतान प्राप्ती जाता अशें हांव ऐकिलेलं त्याचे इम्पॉर्टन्स. आणि ह्या सायडा श्यामकुंड असं ते असुरा मारलेले म्हणून थोडे पाप लागतात ते गुरुल आशीर्वाद घेऊनच खरका ते तुम्ही सांगली ते मांकड वगैरे जाता म्हणून ते जाताना ते असुरा मारलेले म्हणून ते मस्त पाप लागता ते गुरुल आशीर्वाद खाली घेऊ का देन यू कॅन टेक बाथ दिस साइड अशा हांव ऐकिलेले. वय वय माताजी गुरुल आशीर्वाद घेऊ का आणि आम्ही पहिले त्या लेवलार पावपा तेन्ना आम्ही स्नान करचे श्याम कुंडोरा राधा कुंडोरा आम्ही स्नान करचे आम्ही एलिजिबल ना म्हणले आम्ही केन भक्तीन त्या गोस्वामी लेवला की वयर लेवला पावता पळय तेन्ना मात आम्ही न्हावचे प्रयत्न करता म्हणटा पळय ते स्पिरिच्युअल स्नान करचे प्रयत्न करता ना की अशी वचून न्हावची कशी विंगड आम्ही वॉटर पार्का वचून न्हाताची जेव तशी न्हाल्ल्या वारी जेव एक स्विमिंग पूलान न्हाली तसं न्हू न्हावची केल्यार आमकां कांयच ताजेची परिणाम मेळना. मेन ते मस्त हरिद्वारा कशी न्हातात तशी मस्त लोक असतात ते न्हाताची बी थंय राबत लोक बी आसा मात ताजे अर्थ कसल की म्हळ्यार तांणी ते भाव ना तांगेले भितरी तो अशी प्रेम भाव म्हणटा पळय एक्स्ट्रीम भाव ते भावार तांणी न्हायनाची तांणी एक अशी आयकल आसा म्हणून न्हाताची जेव्हा थंय तांके थोडे फल मेळचे फाव खंयचे फल थंय वृंदावनांत तांणी वास करता म्हण तितले फल तांगेले जन्म थंय आशिल्ले बद्दल बाकी तांणी भक्तीन तांणी मुखार नाची केन भक्तीमयान केन्ना न्हावची म्हणटा पळय ते केन ऑटोमॅटिकली ते प्रेम भाव येना पळय तो राधा कुंडात तो वचची प्रयत्न पहिले फर्स्ट ऑफ ऑल वचची प्रयत्न करना तो आणि थंय केन गेले नंतर तो नमस्कार करता कित्याक म्हळ्यार राधा कुंड इज नन अदर दॅन स्वयं राधा राणी कळ्ळें तिचेर पाय दवर म्हळ्यार अपराध कितले जाताले आमी कितलो पाप लागतले ते आमी याद दवरून घेवपाक राधा राणी पाय दवरची म्हळ्यार कितले समनय पळय सो शी विल नेवर एक्सेप्ट इट ऑल्सो ताचे खातीर आमी आचमन करका आमी प्रे करका दंडवत करका आमगे भक्ती वाडो म्हणून आमी ती प्रे करचे ते प्रयत्न करका आमी मांकड जाल अशी प्रभुपदान एक लेक्चरान तशी सांगिल्ली उरची पाव नेक्स्ट जन्मान तुका तशें जातलें म्हणून ते म्हणले कशा खातीर की म्हळ्यार थोडे पण एकेपंदा कसं जालें थंय ते फॉरेनर हिप्पी लोक आसा नेवेत्यांनी आयले ते पूल पळयले आनी थंय तांगेल्या गांवांत कशें न्हाता पळय थंय हो राधा कुंड म्हणून थंय न्हाले तांकां रिलेट करून बी तांणी म्हणिल्लें आसा एक कणे अशी न्हय की हे न्हावची जाग न्हय हो म्हणून तांकां स्पश्ट करायलें तांणी अननोईंगली तांणी स्नान केलें पण तांकां क्लियरिफाय केली की हे अशी न्हावची जाग न्हय हो हाजें महत्व तुमी विचार करका म्हणून ते इम्पॉर्टन्स केन्ना आमकां कळ्ळें येता तेन्ना आमी न्हावचे प्रयत्न कितें आमी लागीं वचून प्रणाम मात करचे आचमन करचे मेळ्ळ्यार आनी हांव म्हगे स्वता पर्सनल एक्सपिरियन्स कसो वचपी हांव सांगता तुमकां एक सांग शेअर करचें म्हळ्यार आमी गोवर्धन परिक्रम करता न्हय केन्ना गोवर्धन परिक्रम करता पळय आमी स्टार्ट करचे राधा कुंडा वयल्यान आनी वापस येवन थंय पसून हांव मानसी गंगाच्यान स्टार्ट करूं मात केन्ना लागीं राधा कुंडाला येवंक जाल्यार हांव 2-3 पंता म्हाका मात ते गुवळ येवन हांव फेंटेड ऑल्सो अशें जाल्लें आसा आनी म्हगे बामूण केन्ना थंय वचून थंयची उदक म्हगेल मात्यार खाली घाल्या अशी हांव भायर राबिल्लें सगळें सुद्दां वची म्हगेल कॅपेसिटी नाशिल्लें थंय वचून त्या खाली अशी उदक म्हगेल मात्यार घाले नंतर
म्हाका कसं एनर्जी आयली म्हणून कळना पळय. म्हळ्यार आय कुड कंप्लीट माय परिक्रमा ना जाल्यार हांव अशी लेकून की अयो थंयच्यान 1-2 किलोमीटर मात मेगेल निमित्तान मेगेल परिक्रमा उरता अशें म्हणलें केलें आशिल्लें हांवें. हे एक पंथा जाली आशिल्लें तेन्ना आय कुड हॅव थॉट की हा हे कोइन्सिडन्स उरचे बाबा म्हणून. हे एक पंथा न्ही, प्रत्येक पंथा हांव ऑब्जर्व केले आसा. म्हाका थंय येवचेकच राधाकुंडाला येवचेक मात ते घोळ येता आनी ते पडता बी. हांव एक पंथा तर समो पडल्या आनी मागीर दोमणान केन्ना केन्ना माथ्यार उदक घाले 2 थेंबे कशी ते एनर्जी येता की खात्रे का म्हाका मेगेल ते एक एक्सपिरियन्स आहे की तितलं पवित्र असते कुंड म्हणून. लायक जाल्यार तुमी आमकां सांगले नेक्स्ट टाइम आमी केअरफुल रावतलेची. वृंदावन वचका जाल्यार थंय गोवर्धना परिक्रमा करता थंयची दर्शन करता मात थंय पांय दवरस केन्ना प्रयत्न करचे ना आमी. ते आमगेले खंय जपा माळ आसा ते डिप करचे आडना, आमी आचमन करचे आडना, मात्र केन्ना आमी थंय पांय दवरस पाप केन्ना करचे ना अशें म्हणून. ओके ओके थँक्यू. माझ्या लक्षात आवतच. हरे कृष्ण माताजी. तुमगेले परमिशन आसा मुगेलो हांव सनो एक व्हिडिओ दाखयता आमगेलो हाजी फुडें शेअर केला जाल्यार. म्हळ्यार आमकां अभ्यास म्हळ्यार आमी स्वामी आमगेले कुलगुरू स्वामीले प्रवचन आयकून आमकां सांत करून अभ्यास. आनी आमी इस्कॉन येवन जातरी फर्स्ट टायम आमी आमगे भाशेंत एक डिवायन प्रवचन ऐकल्यार एक मन्ना व्हड संतोष जाता. हे मात्र न्ही की आणखी एक एफेक्शन आनी बॉन्डिंग चढता. सो ताजे निमित्त म्हगेले तुमगेले चरणारी हांव कोटी कोटी दंडवत करता आनी तुमगेले आशीर्वाद मागून घेता. प्रभुपादांगेलो आशीर्वाद आमच्या सगळ्यांवर आसा. एक्स्ट्रा धन्यवाद महाराज. महाराज एक क्वेश्चन असीन हांव एक लेक्चरान ऐकिन राधा कुंड अंतू आमी वचून भजन करचे दॅट इज इक्वल टू गुरुदेवान आज्ञा पालन करचे ते दोन्ही दे आर नॉन डिफरंट मोयकिन ते ते इज दॅट ट्रू लायक कॅन यू क्लॅरिफाय महाराज. म्हळ्यार कल नॉन डिफरंट गुरुदेवाला ऑर्डर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ spiritual master is non-different from doing bhajan at Radha Kund. Like Maharaj, clarify. Can you please clarify, Maharaj? नाही जर गुरुन आदेश आमकां दिल्लो आसल्यार आमी थंय वचीत आनी राबयत. जर तांणी अशी आदेश दिल्लो नसल्यार मागीर आमी वचूं न्हय थंय राबूंक. साधारण स्थान न्हय ते. ती फक्त आदेश तशें आमकां जर मेळ्ळो आसल्यार आमी वचीत. नाजाल्यार फक्त भक्तांक संघान तूं वचून दर्शन करून परिक्रमा करून कीर्तन करून आचमनाचे माथ्यार दवरून प्रणाम येवचें. थँक्यू. हरे कृष्ण. पूर्ण सम्मान दिवन आदर भावनेन आणि श्रद्धा भावनेने आम्ही हे करतो. आणि करूया. ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स. लास्ट आम्ही सगळा वटू स्नान केलं 1998 माधवेंद्रपुरी गोपाल. फक्त एक औपचारिक म्हणून रीतीने आम्ही आमगेले संबंध ह्या अष्टधा प्रकृती शरीर देहाच्या प्रती असतात. देहान विकास जाऊन जाऊन सिद्ध अवस्था त्याची प्राप्ती आमकां जाता. धन्यवाद. एक प्रश्न असा की राधाकुंडा बगलेन तू कृष्णदास कविराज, माधवेंद्रपुरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी सगळाली भजन भट्टक असं समाधी असं. रूप गोस्वामीला स्थान थंय ना. रूप गोस्वामी त्यांनी थंय भजन केला की ना? विश्वरूप प्रभू आमगेला
स्थानीय ब्रजवासी असो मस्त वर्ष वृंदावनात राबून ईश्वर प्रभू पटना वृंदावन आणि थंय राबून सगळ्या भक्तांक सगळ्या यात्रे खातीर घेऊन होत. रूप गोस्वामी नक्की राधाकुंड आयिल्ले. त्यांनी गोवर्धन परिक्रमा करचे वर्णन आसा चैतन्य चरितामृतांतून आणि राधाकुंड आयिल्ले जाल्यार थंय दीर्घकाळ राबिल्ले तशें कांय वर्णन ना. तशी सनातन गोस्वामी राबिल्ले थंय आणि रघुनाथ दास गोस्वामी आशिल्ले, अनेक गोस्वामी आशिल्ले. रूप गोस्वामी नक्की आशिल्ले थंय दीर्घकाळ राबत न्ही ते, त्यामुळे आमगे समाधी किंवा तांगेले भजन कुटीर इत्यादी आमकां थंय दिसना. अनेक प्रश्न म्हळ्यार रूप गोस्वामी आमकां सांगता आसता की आमी तातूंत न्हांवका, राधाकुंडांतून न्हांवचें म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ. पण प्रभुपाद स्वामीन आनी आमगेल स्वामीन आमकां सुलभ परमिशन दिल्लें ना. लास्ट आमी सकाळा वटू स्नान केल्लें 1998 यात्रेंतू एक्का पंथा म्हाका उडगास आसा आणि 1986 आमी सुरवे गेलेली ती. ताचे मागीर 12 वर्सां आमकां राधाकुंडांतू स्नान करचें परमिशन दिनी. आणि सच्चिदानंद स्वामी, राधानाथ स्वामी आनी वट्टू मेळ्ळो एक पंथा मुखाल घंट प्रवचन दिवन जालें मागीर रात्री 7:30 आमी एक पंथ स्नान केला. तर ते कशी रिकन्सायल करचे? ताणें सांगला स्नान कोरकातीची अंतिम गंतव्य स्थान म्हणून आणि आमकां तातूंत स्नान करच्या सहज अनुमती दिल्लेली ना असं. ते कशें कळचें आमकां? ते स्वतः प्रभुपादांनी ते सांगिल्लें न्ही की तुमी करूं नाकात म्हणून. तात्पर्य ताणें अशी बरयल्या जाल्यार तांगेल शिष्य ज्या वेळी आयिल्ले थंय राधाकुंडांतून आणि क्रिडात्मक भावनेन ते न्हातं आशिल्ले उदकांतून, राधाकुंडाच्या उदकांतून. त्यावेळी त्यांनी सांगिल्लें तांकां की आज दोनूय तुमी करचे ना, कोणीय करचे ना म्हणून. तर स्वतः प्रभुपादांनी तशी सांगलें तांगेल भक्तांक, शिष्यांक. तर कित्याक? कारण आमगेली योग्यता ना ती. आमी हे चिके उगडास दवरका की 11 श्लोक 9, 10 आणि 11 हे वर्णन भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती स्तराचे आसात. त्यामुळे आमी अशी विचार करूं नये की हांव योग्य आसा. हे बाय कोणा खातीर आसा? हे विशेष करून जे भावभक्ती प्रेमभक्ती एकदम उच्च स्तरावर आसतात त्या भक्तींतू तांचे खातीर आसता. आमी रघुनाथदास गोस्वामी म्हणके जावका मागीर आंघोळ करूया, ते न्हावयेत आनी करयेत. ब्युटिफुल जरी करचेय आसल्यार कोणाले ताचे खातीर एक शिष्टाचार आसता, एक पद्दत आसता की आमी केन्नाय पांय दिवन पयले उदकां वचूं नये, पयले हात दिवका. कारण पांय पयले दिवचे म्हळ्यार ते राधाराणीक पांय दिवचे नक्की जाता. त्यामुळे हात पयले घेवन अशें करून भितर वचका. माटली कशी वता ती तशी वचका हळू करून. पांय पयले दिवचे ना. तशी आमी खूब लक्ष दिवन आमी करता. एकदम सचेत राबका आमी की हांव कल्ल करता आसत, खंय हांव न्हाता आसा, हांव स्वताल घार ना आणि हांव खंय समुद्रांत ना, हांव स्विमींग पुलां वचून आतां न्हायनात, हांव राधा कुंडांत आसा. राधा कुंड म्हळ्यार कल्ले, राधा कुंडान महिमा म्हळ्यार कल्ले. राधा कुंड म्हळ्यार श्रीमती राधा राणी, प्रत्यक्ष श्रीमती राधा राणी. खंय जरी आमकां अनुमती मेळ्ळी आसल्यार न्हांवच्याक आमी हे मनान ठेवका, दवरका. आनी पूर्ण सम्मान दिवन आदर भावनेन आणि श्रद्धा भावनेन आमी हे करता.
हरे कृष्ण माताजी हांव ते लेखले एवढं असेल म्हाका फुडल्या तुमच्या प्रश्न थँक्यू सो मच. आय हॅव हर्ड दिस लेक्चर ऑल्सो आणि हे खरे एकदम परफेक्ट सांगले. ही होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराज की जय. त्यांनी किलचंद आमगेल्या भाषेन सांगून स्पष्ट केलेलं आसा. हेमा माताजी आय थिंक क्वेश्चन बी सॉल्व केलेलं आसा. हांव थोडे प्रयत्न केले सांगचे कन्विन्स करचे मात्र महाराजान तर चंदकोन सांगून एक्सप्लेन केलेले आसा. माताजी चेंज पॉइंट और एक्चुअली महाराजाना आमकां एक्सप्लेन करून दिलें. सो आई थॉट ते रिकन्साइल करचे खातीर सो इन दिस ब्युटिफुल डे. येस थँक्स. आणि 5 दिवसा राधाकुंडा बद्दल कितलं ऐकत तितलं उणी म्हणटा पळय तशी. थँक्स मुरलीधर चरण प्रभू तुम्ही शेअर केलेली खातीर. महाराजा दर्शन बी जाल्ले. हरे कृष्ण हांव ग्रुपान शेअर केलेलो सो पास जाता तुमकां जेवलें तो लेक्चर पास आयकुयात पुरो जाणांक. इत म्हळ्यार राधाकुंडा बगेन तूं महाराजान स्पेसिफिक जेवन 11 श्लोक संगील बगेन तूं विवरण दिलेलें आसा. मिस कोर नाकाजी. आयच्या दिसाक मारी इम्पॉर्टन्स आशिल्लें लेक्चर ते. तेंच्यात आमकां विराम दिवया. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय जय.